विश्वजीत राणे आड काँग्रेसीन घाल्ले अपात्रता याचिकेचेर निकाल हायकोर्टान राखून दवरला। बीजेपीच्या युती सरकारा आड मतदान करताना विश्वजीतान काँग्रेसीचो व्हीप असताना मतदान करिनासतना कूस मारली म्हूण काँग्रेस ताच्या आड अपात्रतायेक हायकोर्टान गेल्या। सभापतीच आपल्या अपात्रता याचिकेचेर निर्णय घेवंक शकता, ताका तो अधिकार आसा म्हूण विश्वजीतान जापेन आर्ग्युमेंट घाला। काँग्रेसींतल्यान भायर सरून बीजेपीचो मंत्री जाल्ल्या विश्वजीत राणे आड काँग्रेसीन अपात्रता याचिका घाल्या। केस ब्रेस्तारा हायकोर्टा मुखार आयली। आदोगातान आर्ग्युमेंट घाल्यात ते अशे। बीजेपीच्या युती सरकारा आड मतदान करतलो म्हूण विश्वजीतान काँग्रेसीचे व्हीपाचेर सय केल्ली, मात विश्वजीतान मतदान करिनासतना कूस मारली। अशें करून विश्वजीत राणेन पार्टी व्हीप मोडला। अपात्रतायेंतल्यान साल्वार करूंक सभापतीन ताचो राजीनामो घेतलो। सभापतीचो निर्णय म्हणजे संविधानीक फ्रॉड। विश्वजीत राणेचो आदोगात म्हणटा, फक्त सभापती आपल्या अपात्रता याचिकेचेर निर्णय घेवंक शकता। याचिकादारांनी पयलीं सभापतीक मेळपाक जाय आशिल्ले। पयलीं आमदारकीचो राजीनामो दिलो, उपरांत बीजेपी जॉयन जाला। दोगांचे आर्ग्युमेंट आयकून हायकोर्टान ऑर्डर राखून दवरल्या। आतां कोर्ट एक वेळ सोमारा निकाल दितलो। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। दिवचले मामलेदार ऑफिसान कर्मचाऱ्यांक ट्रेनिंगेची गरज आसा। तांचो लोकांकडे आनी कामाविशीं एटिट्यूड बदलपाक जाय म्हूण रेव्हेन्यू मंत्री रोहन खंवटे उलयला। ताणें ब्रेस्तारा दिवचले मामलेदार आनी उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या ऑफिसाक विजीट मारली। कारभार चल्ला तो पळोवन तो सातिस्वेत दिसलो ना। मामलेदार झेमो काडटा काय म्हूण तो ऑफिसांतल्यान भायर सरलो। पेंडेंसी म्हाका जाय आरती म्हणून पळयता कितली लिवे वुमन रजिस्टर बी आसा अटेंडन्स म्युटेशन विथ और विदाउट ऑब्जेक्शन नो वर दिसान क्लियर जावपा जाय। इन केसीस ऑफ ई डिस्ट्रिक्ट सर्विसीस तातून रेजिडेंट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डायवर्जन सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट्स, बाकीचे जी सेवायो आसा तातूंतल्या हातून दिस हॅज टू बी अवेलेबल ऑनलायन। ही आमी सेवायो ऑलरेडी लॉन्च केल्ल्यो आसा। आज आयिल्ले आमी बिचोले टू हॅव अ लूक एट द मामलतदार, डेप्युटी कलेक्टर आनी DSLR ऑफिसीस विच आर अंडर माय डिपार्टमेंट। एक दिसता की आवर मामलेदार एंड द अदर पीपल नीड अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग एंड द एटिट्यूड ऑफ लॉट ऑफ पीपल नीड टू चेंज टुवर्ड्स ऑफरिंग दीस सर्विसीस। आनी हे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जे आसता रिस्पेक्टिव्ह तांणी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवची पडटा। We have reviewed the pendencies, we have reviewed the things. I will ask Collector North immediately to act, maybe tomorrow itself to come and have a proper review of the whole thing. कित्याक ही गरज जी आसा लोकां खातीर सेवायो ज्यो सरकार करता त्यो खऱ्या अर्थान समज पावना जाल्यार आमी जे करपाचो जो धोरण धरिल्लें आसा ते खंयच्या खंय सर्वसामान्य लोकांक दुखता। म्हाका दिसता देर इज नो वे और नो कॉम्प्रोमायज इन दीस एरियाज। जे लोकांक समज जायना द लेथार्जी ऑफ द मामलतदार्स ऑफिस कुड बी सीन टुडे where there is no responsibility from anybody which can be shared. Budget department which I need to improve immediately. And here first hand information meळपाक not through closed chambers. I have been visiting these offices routinely all over Goa. Code of conduct आशिल्ल्यान हे बंद जाल्ले। सो ज्यो गजाल्यो नजरेक आयल्या ना लोकांनी मेल धाडल्या ना लेटर धाडल्या ती स्वता फर्स्ट हँड इन्फॉर्मेशन घेवपा खातीर आज जी विजीट आशिल्ली। फोंडे ट्रक आनी स्कूटरीच्या एक्सिडेंटान 14 वर्साचे चली गेले। मुक्ता पटेल आल्मेदान 10वेक शिकताले। रावपी ढवळे ट्रकान खंय स्कूटरीक फाटल्यातल्यान धपको दिलो। ते आपल्या काकी बरोबर स्कूटरीर आशिल्ले। ताची काकी साल्वार तिचेर उपचार करून तिका घरा धाडली। मुक्ता हॉस्पिटलान पावता म्हणल्यार गेले। ताची बॉडी फोंड्या आयडीन दवरल्या। ट्रकाच्या ड्रायव्हराक पुलिसांनी धरलो। घेवया एक ब्रेक।